गोवा फायट कोविड-19 हाजेर उलयता आसतना आज परत एकदा तुमकां सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिता आसतना 5 पेशंट आमचे स्टेबल आसा. दे आर इम्प्रुवींग ऑल्सो. ओके, पॅथोलॅब ऑलरेडी स्टार्ट जालो. आज सांजे पर्यंत पयले रिपोर्ट्स आमच्या पॅथोलॅबान तेन्ना आज सांजे 7 पर्यंत रिपोर्ट्स जे आसा पयली टेस्ट केल्या त्या सगळ्यांचे रिपोर्ट्स जे आसा हे आज सांजे मेळटले. आज सगळ्यात व्हडली आनी बरी गजाल जी आसा ही सेंट्रल मायन्स मिनिस्ट्री हांच्या कडल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फंड्स वो आमकां कोविड-19 हाज्या सगळ्या कामां खातीर म्हणजे हॉस्पिटल पासून ते इक्विपमेंट्स आनी हे ते घेवपा खातीर मेडिसिन्स हे सगळ्या खातीर युटिलायज करपाक मेळटलो. अप्रॉक्सिमेटली 52 crores ऑफ रुपीज तो आमकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतले ह्या कामा खातीर वापरपाक मेळटले. ओके, फूड चेन मेंटेन करपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करीत आसा. ताज्या खातीर जे ग्रॉसरी शॉप्स आसात, होलसेलर, रिटेलर्स हांच्यांनी बंद दवरचे न्ही. ही फूड चेन मेंटेन जावपाक जाय. होलसेलरा पासून सकयल रिटेलरा पर्यंत आमी कोणाकूच सांगल्या परमिशनाची सुद्दां गरज ना. तुमच्यो व्हेकल्स मूव करीत रावात. ओके, मार्केटांत मात सुद्दां आमी जेका म्हणटा की रेट वाडोवन कोणीच दिवचे न्ही हें हांव परत परत सांगता. आमचे सिवील सप्लाय इन्स्पेक्टर हे मार्केटान भोंवत आसात. ताज्या खातीर सगळ्यांनी तो रेट जो आसा हो मेंटेन करचो आनी ग्रॉसरी आयटम्स सगळी कडेन ग्रॉसरी शॉप्स ही चालू दवरची. होलसेलरां कडेन मोठ्या प्रमाणात ग्रॉसरी आयटम हे कर्नाटक आसतले, महाराष्ट्र आसतले हांच्या कडल्यान सगळी कडेन येत आसा. स्पेशली पिठाच्यो गिरणी ज्यो गांवांनी आशिल्ल्यो त्यो बंद दवरलेल्यो. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या की तुमी पिठाच्यो गिरणी ह्यो चालू करात. म्हणजे 1-2 वर्कर आसता खरें, पण त्यो चालू करात. कारण खूब जाणांक लेबर कॅटेगरी आसत किंवा गोंयकारांक आसत तो प्रॉब्लेम येवपाक लागलेलो आसा. गहू एवेलेबल आसा आनी पीठ एवेलेबल नासल्या कारणानूय हो प्रॉब्लेम्स म्हणजे सगळे वटेंतल्यान आमी चालू दवरप हें गरजेचें आसा. ओके, कलेक्टर नॉर्थ आनी साऊथ जे डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफीस फुल्ली फंक्शनल आसात. म्हणजे सगळी कडले डेप्युटी कलेक्टरचे स्टाफ्स ऑलमोस्ट मामलेदार ऑफिसीस आमची फुल्ली फंक्शनल आसात. सगळी परमिशन्स ऑलमोस्ट म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तालुका लेवलाची ही ऑफिसां जी आसा ही मोठ्या प्रमाणात कामाक येयल्ली आसा. आमी गव्हर्मेंट स्टाफ हे 50% स्टाफ ऑलरेडी आमच्या कामान वेगवेगळ्या कामांनी तांकां आमी म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट किंवा एमर्जन्सी वर्क ह्या सगळे सिनियर स्केल ऑफिसर, ज्युनियर स्केल ऑफिसर्स तांकां वेगवेगळी कामां म्हणजे क्वॉरंटायन केल्ल्या तांकां सर्च करपा खातीर, क्वॉरंटायन केल्ल्या तांची काळजी घेवपा खातीर क्वॉरंटायन सेंटर्स बाकीच्या ज्या ज्या जाग्यार आसा ह्या सगळ्या ऑफिसर्सांक कामाक लायल्या. इवन दो आमी प्रत्येक पंचायत वायज ऑफिसर्स घालून थंयसली ग्रॉसरी शॉप्स आनी हे ते सगळे चॅक करता. ताज्या खातीर आमचे सगळे ऑफिसर्स हे फिल्डान आसा आनी दे आर रिपोर्टींग टू अवर मॅजिस्ट्रेट. आमी एडिशनल मॅजिस्ट्रेट ऑफिसर्स हे तालुका लेवलचेर घातल्या. ते सगळे रिपोर्टिंग्स तांच्या कडल्यान घेतल्या. त्या खातीर सगळ्यांनी म्हणजे आमचे PWD स्टाफ्स इवन दो वॉटर सप्लाय हे कामाक लागलेले आसात. परत आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे स्टाफ हे सगळे कामाक आसात. आज फक्त फूड चेन मेंटेन करपा खातीर काही कर्नाटक बाउंड्रीचेर काही आमचे ट्रक्स हाडून उरतले. हांव स्पेशली मुद्दामून कर्नाटकच्या CMा कडेन उलयलो आनी ते ट्रक्स जे आसा हे थंयच्यान सोडोवपाक लायिल्ले आसा. आमकां फार्मसीच्या बाबतींत थोडेशे प्रॉब्लेम्स येवपाक लागल्या. थोडे कडेन काही प्रमाणात मेडिसिन्स शॉर्टेज जावपाक लागल्या. होलसेलर्स हांच्या कडेन हांव एसोसिएशन तेंच्या कडेन उलयलो. आमच्या डायरेक्टर ऑफ फूड एंड FDA डायरेक्टर्स ही सगळ्या होलसेलरां कडेन उलयल्या की तांच्यांनी मेडिसिन्स ही रिटेलरां कडेन कंटिन्युअसली सप्लाय करप. कारण मेडिसिन्स सुद्दां लोकांक वेगवेगळ्या डायबिटीज आसतली, वेगवेगळ्या तरेची रुटीन जी मेडिसिन्स घेता ती एवेलेबल जावपाक जाय. त्या खातीर FDA डायरेक्टर्स ही कंटिन्युअसली ती मेडिसीन चेन जी आहा ही कंटिन्युअसली उलयत आसा. रिगार्डींग द मायग्रंट लेबर्स हांवें जें म्हटलें त्या पद्दतीन आमचे जवळपास दोनूय नॉर्थ आनी साऊथ अशे जवळपास 9 ते 10 मायग्रंट लेबर कॅम्प आसा. आज एका स्पेशल लेबर कॅम्पाचेर हांवें विजीट केली. सकाळीं येता आसतना तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. हांव पेड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा त्या कॅम्पांत स्पेशली हांव मुद्दामून गेल्लो. तशें जवळपास 400 सुमार लेबर जे आसा हे त्या कॅम्प सायटीचेर आसा. थोडेशे प्रॉब्लेम्स आसा, लेट जेवण पावप हें तें आनी लोक थोडेशे पॅनीक आसा आमकां गांवांत वचूंक जाय ह्या विशयाचेर. पूण हांवें तांकां कन्विन्स केलें की गांवांत आतां वचून उपयोग ना, चड प्रॉब्लेम जावचे ना. त्या खातीर आयज पासून मायग्रंट लेबरचे काही कॅम्पांनी आसले
ते आपल्या परत एकदा लेबर कॉलनीन आपले ज्या जाग्यार रूम्स आसा प्रायवेट घेतलेलो थंयसर वचून आमी तांकां ग्रॉसरी आयटम्स जे आसा हे बी पावोवपाची वेवस्था केल्या जेणे करून तांची सोय ही त्या लेवलाचेर जातली. आमी सगळ्या MLAकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की तुमच्या मतदारसंघात जे मायग्रंट लेबर आसा तांची सगळी सोय जाता काय ना ती व्हेरीफाय करची तेंच्यांनी आनी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करचें. आमचे बूथ लेवल ऑफिसर्स जे BLO आसा त्या BLOक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिले ऑलरेडी की थंयसरले सगळे मायग्रंट लेबर पासून आमची ग्रॉसरी शॉप्स किंवा थंयसरले लोकल लोक आसा हांचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात तांच्यांनी ते प्रॉब्लेम्स तांच्यांनी आपल्या कन्सर्न RO किंवा आमचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आपलो तालुका मॅजिस्ट्रेट ऑफिसर्स आसा हांकां इन्फॉर्म करपाक लायला जे कारण लोकल लोकांकूय बी कसलेच प्रॉब्लेम्स जे आसा हे उरचे न्ही आनी जेणे करून होम क्वॉरंटायनचे लोक होम क्वॉरंटायन जावन आसा काय ना हाजी काळजी सुद्दां आमच्या बूथ लेवल ऑफिसर्स जो इलेक्शन पिरियडांत काम करता तांच्यांनी घेवची हें सांगलां जेणे करून आमकां अपडेट्स जे आसा हे लास्ट बूथ लेवला वयल्यान वयर पर्यंत अपडेट्स मेळत आसा जेणे करून आमकां हे सगळें मेंटेन दवरपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां उपयोगाक येता. आमी बरेचशे बऱ्याच जाणांचें म्हणणें की पेट्रोल पंप थोड्या जाणांक रेस्ट्रिक्शन्स केला. आमी रेस्ट्रिक्शन्स करूंक ना पण लोकांक हांव परत एकदां सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की अननेसेसरी गाडयो घेवन भोंवचे न्ही जेणे करून तांकां परत चड पेट्रोल लागता हें सांगता. बट आमी रिपोर्टर्स आसतले फार्मास्युटिकल कंपनीत काम करपी आसतले आनी गव्हर्मेंट व्हेकल्स आसतले जे डेली रुटीन काम करता हांच्या खातीर पेट्रोल पंप्स हे सगळ्यांनी दिवचेत. बाकी लोकांनी कमी प्रमाणात व्हेकल्स वापरच्यो हे सगळ्यांक आमचें म्हणणें आसा. आमी ग्रॉसरी आयटम्स जे आसा पळय न्ही हे सगळ्यांक मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक पावपाक जाय. सगळ्या पद्दतीत काम करता. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान ऑलमोस्ट 268 टन्स ऑफ वेजिटेबल आज तेचे जवळपास 1200 पेक्षा चड आउटलेट्स आसा. ह्या सगळ्या आउटलेटांचेर आउटलेटाचेर तेंच्यांनी वेजिटेबल जी आसा ही सगळी कडेन आउटलेटाचेर वेजिटेबल पावयली. मोठ्या प्रमाणात वेजिटेबल्स ही बेळगांव हांगासल्यान आयल्या. त्या खातीर आमी तेय बी मेंटेन वेजिटेबल सगळी कडेन मेंटेन केल्या जेणे करून म्हाका दिसता इनफ वेजिटेबल आनी ग्रॉसरी आयटम हे सगळे राज्यांत एवेलेबल आसा. त्या खातीर कोणीच ह्या विशयाचेर पॅनीक जावचें न्ही की आपल्याक मेळचें ना म्हणून. आनी जरी आमी म्हणटा की 14 तारखे पर्यंतचो इनफ सफिशियंट जाय तितके ग्रॉसरी आयटम्स वेजिटेबल हे सगळें आसा जे खूब जाण होम डिलिव्हरी दिवपा खातीर व्हॉलंटियर सगळे जाण काम करता तांचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ते सगळें काम करता तांकां सगळ्यांक कॉपरेट करचें तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कोवीड हॉस्पिटल आनी आवर कोवीड पॅथोलॅब हे फूल फ्लेज कामाक लागलेले आसा. खरोखरूच हांव काही जाणां कडेन आयजूय बी पर्सनली हांव सदांच उलयत आसता तांचें अभिनंदन करता आनी तांकां आमी सगळ्या वाटेंतल्यान तेंची सगळी काळजी घेवपा खातीर जायते आयटम्स जे आसा हे तांकां सगळे थंयसर एवेलेबल करीत आसता. ह्या सगळ्यांचे खरोखरूच मना पासून हांव आभार व्यक्त करता स्पेशली दोज आर वर्किंग इन द कोवीड हॉस्पिटल ह्या बाबतींत तेंचे. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आमकां जवळपास 52 crores ऑफ रुपीज हे आमकां एवेलेबल हेच्या खातीर कोवीड हॉस्पिटल आनी बाकीचे सगळ्या गोष्टी ज्यो ज्यो आमकां करपाक जाय ताच्या खातीर आमकां एवेलेबल जाल्ले आसा. लेबर वेलफेअर फंडांतले आमकां डायरेक्ट अजून तशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे लेटर्स बीन कांय येवंक ना. बट तरी सुद्दां आमी लेबर वेलफेअरांतले आत्तां ज्या लेबरांक आमी ज्यो ज्यो गजाली सप्लाय करपाक जाय फूड सप्लाय करपाक जाय लेबर कॅम्पांतले जे डिफिकल्टी आसा ते काही प्रमाणात आमी लेबर वेलफेअर फंडांतले आमी वापरता. आनी काल पयर जशें हांवें सांगलां की आमी 6000 रुपीज पर लेबर दोज आर रजिस्टर्ड लेबर्स तांकां तेंच्या 15 डेजची सॅलरी म्हणून जवळपास 15,000 लेबर्स हेच्या खातीर जे रजिस्टर्ड आसा ते इलिजिबल आसा. त्या 15,000 लेबरांक ताजो फायदो जातलो. आजुनूय हांवें आज लेबर कमिशनराक आपयला ताचे कडेन क्रॉस चॅक करून तांकां जितको फायदो लेबर वेलफेअर फंडांतलो सुद्दां दिवपाक जातलो तोय फायदो जो आसा तो आमी तांकां दितले. ना रिपोर्ट्स सांजचे येतले. आतां आमी आमच्या लॅबांतल्यान रिपोर्ट करता त्या खातीर रिपोर्ट्स आयज सांजचे मेळटले. आमी ऑलमोस्ट जितके पेशंट आशिल्ले ते सगळ्यांचे रिपोर्ट्स जे आसा हे काडले. तांकां ऑलरेडी हांवें कालूच सांगलां त्या प्रमाणे तेज्या फॅमिली मेंबरांक सगळ्यांक क्वॉरंटायन केले. तांकांय ऑलरेडी फायंड आवट केल्या तांकांय बी क्वॉरंटायन करपाक सांगल्या आनी तांचे रिपोर्ट्स जे आसा हे जातले. प्लॅनान तेज्या बरोबर आयिल्ले ते म्हाका फिगर अजून मेळोंक ना बट हांव पळयतां.
कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर हांव उलयलां, महाराष्ट्राच्या उलोवना, पूण हांवें ताका पर्सनली रिक्वेस्ट केलें की खंयसरूच कर्नाटकान आमचे व्हेकल हाडून उरच्यो न्ही. महाराष्ट्राच्या सगळ्या जितके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आसा तांचे कडेन कंटिन्युअसली आमचे कलेक्टर इन टच आसा. सीएम साहेब तो प्लेन 22 तारखेर येयला बॉम्बेच्यान. ओके, आतां 22 तारखेर तुमचे एअरपोर्टार स्क्रीनिंग तर आशिल्लें, जाल्यार तुमकां ती म्हायती कशी ना ते खंयचे पॅसेंजर आनी स्क्रीनिंग कसलें करता तुमी? ती म्हायती पटाक करून मेळपाक जाय आशिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. How many passengers came on that Vistara flight? How many passengers? What are their addresses? Where they are? Administration should have known if there is screening on 22nd March. It is the Janta curfew day. ते दिसाचे जे तुका सांगता पळय न्ही, भितरले 20 जाण परत गेले. हांवें इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे त्या फ्लायटांतले म्हणजे तेंच्यांनी जे 40 पेशंट ते टार्गेट करताले तो आसतालो त्या सिटांतले 20 पेशंट परत गेल्ले आसा. 20 पॅसेंजर परत मुंबईन गेले, ट्रॅव्हल जाले, आनी 20 जाण जे गोंयान आसात तांकां ऑलरेडी तेंच्यांनी इन टच आसात. ते म्हणजे ऑलरेडी तांकां होम क्वॉरंटायन सांगला तेंच्यांनी. ती इन्फॉर्मेशन हांवें घालून दिल्या. मुख्यमंत्री साहेब, दोन गोष्टी विचारूशा वाटतात. एक म्हणजे शाळांसाठी एक परिपत्रक काढलेलं आहे, सर्क्युलर काढलेले आहे मिड डे मीलसाठी. जी मुलं आता घरी आहेत त्यांना मिड डे मीलचे पैसे देण्याचं सरकारने ठरवलेलं आहे. त्यासाठी शाळेतले शिक्षक आहेत त्यांना कामावरती लावणार आहेत तुम्ही की काय करणार? ॲक्च्युली कशा सांगता हांव, प्रत्येकाच्या अकाउंटाचेर हार्डली 200 काय 300 रुपया कितें तरी वयतले, आनी त्या खातीर तें खूब मोठें काम आसा, कटकटीचें काम आसा. हांवें डायरेक्टराक सांगलां इन केस इट इज पॉसिबल जर आसा जाल्यार ते 200 रुपया घालपा खातीर आनी 40 रुपयाचें काम जातलें पळोवंक वचत जाल्यार. हांवें सांगलां आत्तां होल्ड कर, कितें डिसिजन घेवपाचें तें पळय. हांवें डायरेक्टरा कडेन पर्सनल उलयलां ह्या विशयाचेर. सद्या होल्ड हय, हांवें सांगलां होल्ड कर. तें कशें आसा, एकदां इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंटची गायडलायन म्हणून परत तो प्रॉब्लेम आसा. बट आत्तां सांगलां आत्तां तरी होल्ड कर म्हणून. दुसरा एक प्रश्न असा आहे की डेक्कन फाईन केमिकल्स म्हणून कोरलेला जी इंडस्ट्री आहे जी पेस्टिसाइड्स तयार करते ती इंडस्ट्री सुरू आहे. तुमच्या लॉकडाऊन प्रमाणे की जे नेसेसरी आहे ती इंडस्ट्री ते सुरू राहिलं पाहिजे. पेस्टिसाइड सुरू ती इंडस्ट्री हांव प्रत्येक इंडिविज्युअल इंडस्ट्री, हांवें आतां लेबर कमिशनराक आपयल्या इंडस्ट्रीकूय आमी ओवरऑल बरेच जाण कशें आसा, आमचे कडेन हें कॅमिकल आसा तें ताका त्या कंपनीक लागता, हें ह्या कंपनीक लागता, तो तेजो बाय प्रॉडक्ट आसा अशें सांगून वेगवेगळ्यांनी परमिशन्स घेतलेली आसा. तेजे आमी स्पेसिफीक ह्या कंपनीच्या जाल्लें कितें तर गोंयांतली गोंय राज्य हें 4थ्या नंबराचें फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज मेडिसिन्स तयार करपी. त्या खातीर आमकां वयल्यान कंटिन्युअसली हो प्रेशर आशिल्लो. त्या खातीर अश्यो जर कंपनी आसत जाल्यार हांव परत एकदां पळोवपाक लायता, आनी ज्यो जर नेसेसरी नासत जाल्यार आत्ताच्या घडीक तांकां थोडोसो बंद करपाक हांव चॅक करता. हांव ऑलरेडी सांगता डेक्कन. ना, आमी लेबर फ्रॉम नेबरींग स्टेट अलाव करूंक ना, आनी स्ट्रिक्टली सांगलां की बंद कर म्हणून. बॉर्डरीचेरूय आमी सांगून दवरलां. डे टू डे लेबर जे दुसऱ्या खंयतुल्यान येता, इवन दो हांवें स्पेसिफीक म्हणजे म्हज्या लक्षांत येता त्या प्रमाणे बिर्डी आनी हांगासर येताले तांकां सुद्दां बंद करपाक लायलें. रूम घेवन रावताले? ते हांगासरूच आसात. ते गेली कितलेशेच म्हयने भायर वचूंक ना, ते हांगाच आसात, ते गोंयान रावतात, तांकां आमी अलाव केल्या. थोडे कंपनी अशें आसा 90% लेबर भायले म्हणजे नेबरींग स्टेटांतले, सो तेंच्यांनी फाल्यां सगळ्यांक कंपल्सरी आपयल्या कामाक. ना, एक गजाल आसा. हांवें परत सांगलां, हांव आतां लेबर कमिशनर म्हाजे कडेन वयर आयला. आयज आमी लेबर इन्स्पेक्टराक धाडलेले. त्या सगळ्या फार्मास्युटिकल्स कंपनींनी वचून आयल्या. हांवें तेंचो रिपोर्टूय घेतला. हांव तेजे कडेन चॅक करता. भायल्या खंयच्याच स्टेटीचो, कित्याक सांगता, आमी बॉर्डरी सील केल्या, त्या ती खंयचोच लेबर वो भायल्या स्टेटींतल्यान आमच्या स्टेटीन एंटर करूंक शकचो ना. सिंगल एक सुद्दां. हांवें तुमकां सांगलें पळय, म्हणजे थंयसर चॅकींग हें फक्त पुलिसेचेरूच ना. म्हणजे नो डावट आमी पुलीस आमचें काम करतात, पण आमचो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ज्युनियर स्केल, सिनियर स्केल हेंय तेजेर लक्ष दवरून आसा. त्या खातीर बारीक बारीक गजाली आमी बॉर्डरी वयल्यो चॅक करता. त्या खातीर सांगता, कर्नाटक खंयच्यानूच लेबर जो आसा पळय न्ही, हो गोंयच्या खंयच्याच फार्मास्युटिकल कंपनीन येवचो ना. येतलो जाल्यार तांकां बाय रोडूच येवचो पडटलो, ताका खंय जंगलांतल्यान येवचें ना. CISFचे जवान काढून घेतलेत का काही तक्रार? ना, CISFचे जवान काडून बीन कांय घेवंक ना. थोड्या लोकांचे बेश्टूच म्हणजे लोक कशे आसा, लोक चड पॅनीक जाल्ले आसा. आमी CISFचे जवान म्हणजे कोणाक मारपा खातीर हांगा हाडूंक ना. खंय तरी कोणाक शिस्त लागपाक जाय, थोडेशे कोणाक भंयूय लागपाची गरज आसा.
आयजूय जर पळयत जाल्यार काही म्हाका आतां कंप्लेन दितात की बेश्टे अननेसेसरी काही जाण जे आसा पळय गाडयो घेवन फुकट बेश्टेच भोंवत आसात. काही जाण अननेसेसरी घोळक्यांनी मोठ्या प्रमाणात एकी कडेन रावन वेगवेगळ्या पद्दतीने करतात. त्या थोड्याशा लोकांक भंय लागपूय गरजेचें आसा. सर कितें जाणा जे रिवांश वुमन्स म्हणून एक संघटना आसा तांच्यांनी जर व्हॉलंटियर पासाक अप्लाय केले आनी गव्हर्नमेंटान ते म्हणटा अलाव करूना तांकां खरें का खोटें? आतां एप्लाय खूब लोकांनी केल्या. आतां कोणी केल्या तितून हांव वचोंक ना. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या प्रत्येक बरी गजाल आसा खरें म्हणजे व्हॉलंटियर म्हणून काम करून येवपाचें. प्रत्येक एका पुलीस स्टेशनाचेर 300 400 एप्लिकेशन आसा. आतां आमी इतक्या जाणांक जर व्हॉलंटियर करीत न्ही जाल्यार गोंयांत 15 ते 20,000 व्हॉलंटियर जातले. म्हणजे गोंयांत ह्या व्हॉलंटियरांचीच गर्दी चड जातली. पूण शेवटी खंय तरी आमकां रेस्ट्रिक्शन्स घालचे पडले. आतां रेस्ट्रिक्शन्स कशे घालतले? एक आमचे पंच सरपंच हे ऑलरेडी आसा इलेक्टेड म्हणल्यार परत तांकां आमी काडले. परत मागीर कशें आसा आमदाराक शेवटी आमदाराकूच आमी कित्याक दिले तर आमदाराक कन्विनियंट जावपाक जाय. पूण आमी एका दिवन 40 आमदारांक बाबा थोडीशी टीम करपाक होम डिलिव्हरी करपा खातीर बरें पडटा म्हणून आमी आमदाराक सांगलें की तुजे कन्विनियंट कोण आहा ते 20 जाणांक कर आनी इतक्याचेर विशय सोंपयला. आनीक आमी तांचे खूब जाणांनी केला. आमी कोणाकूच अजून दिवंक ना व्हॉलंटियर पास. पॉलिटिक्स जायना न्ही. हांवें सरळ सांगलें न्ही 40 आमदारांक 20 पास दिल्या आनी इलेक्टेड आतां हितूर पॉलिटिक्स कसलें? कोण जर थंयसर आतां पंच कोण निवडून दिला तर आमी पळयला? कावन्सिलर खंयच्या पार्टीचो म्हणून आमी पळयला ना. अरे कोविड-19चेर झगडुया ते राजकारण नाका. कोविड हॉस्पिटल आसलें पळय न्ही थंयची ती ESI OPD आसली ती बंद आहा काय वचपाक मेळटा? थंयसली बंद आसा. त्या हॉस्पिटलांत कोविडच्या शिवाय आनी कांयच जायना. ती फेसिलिटी ESIची भायर करून दिल्या काय? आमकां फोन येताले की आमची वखदां म्हयन्याची घेवपाची आसता ती खंयच्यान ते तेंच्या डिस्पेन्सरींतल्यान मेळटलें. जर कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार हांव तेजी नियर बाय खंयची डिस्पेन्सरी आसा पळय न्ही ती पळोवपाक लायता आनी थंयच्यान अवेलेबल करून दिता. सरकारी खातीं सगळें बंद आसा की सरकारी खाती बंद ना. परत सांगता हांव आतां सांगलें पळय सेक्रेटरेट इज फुल्ली वर्किंग. CMO ऑफिस इज फुल्ली वर्किंग. ओके आनी हे शेनवार आनी आयतारूय काम करता वयल्यान तुका सांगलें. म्हाज्या ऑफिसचं तशें 24/7 काम. रातचे आमचे वॉर रूम जो आसा रातची 11-12 पर्यंत मिटींग चालू आसता. ऑलमोस्ट हांव डेली 11 उपरांत रिपोर्ट घेवनूच घरा वता. आमच्या ऑफिसांतल्यान जरी काम केलें ना सगळे घरा कडल्यान कंटिन्युअसली सगळें काम करीत आसा. कलेक्टर ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, मामलेदार ऑफिस हे सगळे कामान आसा. आमचे सगळे म्हणजे सिनियर स्केल आनी ज्युनियर स्केल ऑफिसर ऑलमोस्ट सगळे कामान आयले. म्हणजे कोणूच घरा कडेन बेकार उरोवंक ना. कारण आमी आतां कोणाक तरी क्वॉरंटायन सेंटरचो इन्चार्ज म्हटला ताका थंय दवरला. कोणाक कोवीड हॉस्पिटलाचो इन्चार्ज म्हटला तो थंयसर आसा. प्रत्येक जाण कोण आतां लेबर कॅम्प आसा त्या लेबर कॅम्पाचो इन्चार्ज आसा. तो लेबर कॅम्पाची सगळी वेवस्था तो पळयता. कोण तरी परत म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंटान जितकें लागता सांगलें तुका म्हणजे सिनियर स्केल ज्युनियर स्केलांतलो एक सुद्दां बेकार ना. ताज्या उपरांत मामलेदार जॉयंट मामलेदार लेवलाचे ऑफिसर्स हे सुद्दां बेकार ना. आतां लेबर कमिशनर ऑफिस पळय तें कामाक लागलें. सिवील सप्लाय ऑफिस तें कामाक लागलें. म्हणजे बेकार FDA कामाक लागलें. सगळीं ऑफिसां ऑलमोस्ट त्या तुका सांगलें मोर दॅन 60% ऑफ द स्टाफ इज इन वर्किंग. इतकेंच आसा की तो ऑफिसान ना. तो ऑफिसान बसून काम करिना तो फिल्डार आसा. आतां लेबर कमिशनराचें ऑफिस आयज पूर्णता फिल्डार आसा. FDAचें ऑफिस सगळ्या फार्मासी बाकीचे तेंच्या कडेन कॉर्डिनेशनान आसा. कोणाची परमिशनां आसा तेंच्या सगळ्यां कडेन काम करता. त्या 60% जे आहा पळय न्हू ते सगळे कामान आयले. इवन दो आज PWDक हांवें कामाक लायला. PWD इवन दो आमी म्हटलं आतां आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमच्या कामान आयला. रस्त्या वयली आसलेली गार्बेज आमी हीच ऑपॉर्च्युनिटी घेवन म्हणजे लेबर काही प्रमाणात जर आसा आमकां बिचाचेर कचरो काडिना जाल्यार आमी त्याच लेबरांक घेवन आमी रोड क्लीन करता. हांवें ऑलरेडी म्हणजे PCE कडेन आयज उलोवन रोड्सांतले खंय खंय जे हॉटस्पॉट आसा ब्लॅक स्पॉट आसात हे सगळे तांकां क्लियर करून घेवपाक लायला. त्या निमित्तान आमी आमची गार्बेज कलेक्शन सेंटर्स एस्टाब्लीश करपाचो काय कितें हाजो प्लॅनूय रेडी करता. रस्त्याचेर आतां कचरो पडना. पयलीं आसलेलो सगळो कचरो उचलता. त्या ती म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आनी PWD हे जॉयंटली काम करता. त्या ती बऱ्याच जाणांक कशें दिसता की गव्हर्मेंट ऑफिसाक काम ना. 60 म्हाका दिसता फाल्यां आनी परवा पर्यंत 80% लोक हे आमचे सगळे कामान येतले. सगळी कडेन वेगवेगळे ज्यात फक्त ऑफिसान कोण बसूंक ना फिल्डार काम करतात आनी वेगवेगळ्या कॉर्डिनेशनान काम करता. आनी खूब बरें दिसता की सगळे ऑफिसर जेका जें काम दिलां पळय न्ही तें कंटिन्युअसली आपुणून इनिशिएटिव्स घेवन ते काम करीत आसात. बायोलॉजी पण टेस्टिंग करता म्हणजे नव्या सस्पेक्टांचे करता काय ओल्ड हेजे करून आतां चेकिंग चालू कशी ना. एट प्रेजेंट तरी आमचे कडेन ज्यो काही केसीस पेंडींग आशिल्ल्यो तेंच्योच करता. आमकां जेंका दिसता की फर्स्ट कॉन्टॅक्ट क्वॉरंटायन केल्ल्या पेशंटाचो आसा तेंचो आमी पयलीं टार्गेट करता. सेकंड कॉन्टॅक्ट तांकां आमी होम क्वॉरंटायन म्हटलां. फर्स्ट कॉन्टॅक्ट इतक्याच खातीर मोर चान्सीस इज फॉर द फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जाता तो. आनी तो जर मागीर पॉझिटिव्ह येयलो जाल्यार सेकंड कॉन्टॅक्टचो आमच्यान विचार करूं येता.
सार्वजनिक ठिकाणांचं सॅनिटायझिंग केव्हा सुरू होणार आता ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिलेली आहेत ते थोडंसं काम सुरू झालेलं आहे. 52 crores एरियामध्ये एक्झॅक्टली अंडर विच हेड 52 crores येऊ ना 52 crores आमच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान असले ते नाव वी आर युटिलायझिंग फॉर द कोविड राईट. म्हणजे आमच्याकडे आसा न्ही ते वी हॅव अराउंड 180 crores सुमार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे भितरले 52 crores हे आमी कोविड म्हणजे आता व्हेंटिलेटर विकत घेवपाक जाय आमकां. आतां व्हेंटिलेटर आमी अप्रॉक्सिमेट 100 मागयले आनीक 100 मागयले 200 सुमार घेता ताका आमकां सपोज अप्रॉक्सिमेटली कितें तरी 16 crores ऑफ रुपीज युटिलाइज करपाक सेंट्रल सँक्शन जाय गरज ना सेंट्रल सँक्शन सेंट्रलान लेटर दिलें तुम्ही वापरा म्हणून. ज्या ज्या राज्यात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा तेंच्यांनी हो डायरेक्ट फंड हो कोविडा खातीर वापरता तेंचे पत्र आयलें तेंचे पत्र ऑलरेडी आयलें. अप्रॉक्सिमेटली 182 30% म्हणजे 52 कितें तरी जाता तो जातली. काय चिंता करूं नाका म्हणून सांग गव्हर्मेंट सॅलरी करतले. 31 मार्च आसा A40 सॅलरी 31 तारीख जाल्या उपरांतूच जाता. गव्हर्मेंट सॅलरी करपाचें प्रोविजन सरकारा कडेन आसा आनी ऑलवेज मार्चाची सॅलरी जी आसा पळय न्ही ही सदांच 31 मार्चाच्या उपरांत जाता. ही प्रॅक्टीस आसा गव्हर्मेंटाची. ओके. आणि प्रायवेटान सॅलरी टायमार करची म्हणजे घरा आशिल्ल्यान तेंच्या खातीर तर ते सगळे आडोवन दवरपाक ना. प्रायवेटातली सॅलरी म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा ताच्या खातीर तांची सगळ्यांची सॅलरी जी आसा पळय न्ही ही फूल फ्लेज करपाक जाय. ही ऑलरेडी सांगलेलें आसा. तेजी मिनिमम सॅलरी जी कितें आसा त्यो सगळ्या कंपनी ना मंत्री ऑलमोस्ट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांनी बीन ऑब्झर्व करतात. केबलवाल्यांचा प्रॉब्लेम अजून सॉल्व्ह नाही का